कार्मेल मायेतय म्हज्या मोगाच्या बहिणी भावांनो, कार्मेल मायेचें फेस्त आज आमी संभ्रमता। तुमकां सोमेस्तांक आमच्या विक्षकांक कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे शुभाशय पाठयता। आमची सर्गींची आवय आनी ह्या संवसारी भयण कार्मेल माय आमकां सोमेस्तांक राखोवन दी, सांबाळून दी। जेजू संत त्या मेठांनी सोलोंक आमकां शिकोवन दी आनी निमाणे तिचे सांगाता सरगार तेंच दैवीक सुख भोगचें भाग आमकां सोमेस्तांक फावो करून दी म्हणून मागता। आज आमी नियाळ कळूंक वेसो विशय आसा हो कार्मेल माय क्रिस्तांवांच्या बरवशाचें किर्ण। कार्मेल मायेक या मोरये मायेक जायतीं बिरुदां आसात, पूण मोरी बरवशाचें किर्ण हें बिरुद चरित्रीक रितीन आमी पळोवंक गेल्यार 3 वेळा काळांचेर हें बिरुद मोरयेक दिल्लें आमी पळयता। पयलें इगर्ज आयिल्ल्या झुजा आकांता वेळार, दुसरें युरोप गांवच्या क्रिस्ती लोकांन या क्रिस्त समुदायान तांणी केल्ल्या लांब पैना वेळार, आनी तिसरें युरोप गांवच्या क्रिस्तांव भावंडांक मरेकार पिडेशिडा आयिल्ल्या वेळार। पयलें झुजा आकांता वेळार इगर्ज मातेची चरित्र आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर आमकां भोगता मोरी क्रिस्तांवांच्या बरवशाचें किर्ण हें बिरुद झुजा वेळार सड रितीन फांकीवोन जाल्लें। पयले 3 शेकटे पवित्र सभेचे कश्टांचे वेळ, पवित्र सभाक दूख दिल्लो वेळ, आनी ह्या वेळार क्रिस्ती भावार्थी मोरयेक तांच्या बरवशाचें किर्ण म्हणून घेतलें आमी पळयता। दुसरें 7व्या, 8व्या आनी 9व्या शेकड्यांत पवित्र सभेंत झुजाची मोडां आकांत आयिल्ल्या वेळार प्रत्येक तरान पवित्र गांव वैरींच्या मुसलमानांच्या हातांत गेल्ल्या वेळार तांकां त्या गांवाक तांचे तावन सोडोवंक मोरयेक तांचे शरोतीन तांणी घेतल्या वेळार। तिसरें 16व्या शेकड्यांत ओटोमान साम्राज्यातावन भिरांतेची वातावरणां उपजाल्ल्या वेळार 18व्या शेकड्यांत ज्ञानोदय शेकडो ह्या समयार पवित्र सभेच ध्वंस जाता म्हणून आयिल्ल्या त्या भिरांतेच्या मोडा वेळार, आनी निमणे 20व्या शेकड्यांत नवीकरणाच्या संवसारांत परत इगर्ज मातेंत व्हडलें एक कंदक आयिल्ल्या वेळार ह्या सर वेळांचेर इगर्ज माता धांवता मोरये लागीं, तिका आपणाच्या बरवशाचें किर्ण म्हणून ती घेता आनी ह्या बरवशांत आपणाचो भावार्थ उसारण तो वाडावळीत करण वय तें बरवशाचें किर्ण संपूर्ण करता। मुखार वचोया, कित्या खातीर मोरये लागीं क्रिस्तांव धांवतात? मोरये कित्याक आपल्या बरवशाचें किर्ण म्हणून ती वळखून घेतात? पयल्यान पयलें कारण आसा मोरयेचेंत वैयक्तीक जिवीत। एक जुदेव स्त्री जावन मोरी जुदेवाच्या भावार्थांत आनी प्रत्येक जावन जुदेवांच्या सोडवण्याच्या बरवशांत वांटेली जाता। दाविदाच्या कुळयेंतावन एक थाळी उपजातेली आनीक ही थाळी सगळ्या जुदेव कुळयेचें सोडवण करूंक पावतली म्हणून इजाया प्रवादीन केल्ल्या प्रवादाचेर इस्रायल पर्दा बरवसो दवरनासले आनी हो बरवसो जाता मोरयेचोय। पूण केन्ना
अचानक मोरी एकत्र कळीत नसताना तिकाच या सोडवणेच्या कामांत एक प्रमुख हाकथेर जावन देव विसताना वय इल्लें ती भियेता, इल्ली कालुबुली ती जाता, पण भावार्थ तिचो गट आसल्यान त्यास आपल्या जुदेव कुळयेच्या बरवशांत ती वांटेली जाल्ल्यान ती वय म्हणटा आपली कबलात दिता आणि अशें सोडवणेचें काम या संवसारांत सुरवात करूंक देवाक हात ती दिता, आदार ती दिता आणि त्या खातीर मोरी जावंक पावता बरवशाचें किर्ण। दुसऱ्यान जेजूच्या त्या जिवितांत पळयता आमी जेजू जल्मोन व्हड जावन मरता बरेक ह्याच जुदेवांच्या भावार्थांत आनी बरवशांत मोरी एक जाता मात्रणे जेजूक ती सांगात दिता, सोडवणेचें काम संपोवंक सगळो संपूर्ण सहकार जेजूक ती दिता। प्रभाद्याक आयिल्ले कश्ट म्हज्या पुताक येतले म्हूण समजली ती जेजूक कुर्सार मारतना आपलो भावार्थ दंडलायना, आपलो बरवसो उणो करिना। तिसरें इगर्ज सुरविल्ल्या वर्सांनी कुर्साच्या मुळांत सगळे आपोस्तलो बगेवन जुवांक सोडून पयस धांवतात, पूण मोरी धांवना। उपरांत म्हजें काम संपलें, म्हज्या पुताचें संपलें म्हणून घरा बसना, वय आपोस्तलांक एकठांय करन, वयल्या कुडांत तांचे सांगाता मागणें करन। इगर्ज मातेची सुरवात सुरू जावंक पेंतेकोस्ताचे दीस थंयसर येवन सगळ्या पवित्र सभेक नवो पवित्र आत्म्याचो स्पिरीट आदार मेळोंक ती कुमोक करता। मात्रणे इगर्ज मातेच्या सुरविल्ल्या वर्सांनी बागेवन जुवांक सांगाता, वय आपलो संपूर्ण सहकार ती मेळयता, आपलो आदार ती दिता आणि अशें इगर्ज मातेची ती बुन्याद जाता। आणि ह्या खातीर मोरयेक बरवशाचें किर्ण म्हणून इगर्ज माता वलायता। मोगाच्यानो आज हें फेस्त करता आसतना सांगूंक सोदता पवित्र सभेंत आजय तसलोच एक वर्तो समस्या उदेला। वय ह्या समस्याक आमी म्हणटा लौकीक क्रिस्तांवपणाच्यो समस्या। आज आमकां क्रिस्ती संस्कृती जाय, क्रिस्ती चरित्रेंत आयिल्लें सगळें बरेंपण जाय, पूण क्रिस्ती भावार्थ नाका, क्रिस्ती जिवीत नाका। हाका आमी म्हणटा मुवमेंट ऑफ सेक्युलर क्रिश्चियनिटी। एक व्हडलो समस्या आज इगर्ज मातेक जसो भोवशा आमच्या फिरगज्यांनी आमच्या कुटुंबांनी हो दोस्ता जावंक पुरो। तर आमी कितें करया, परत धांवया त्याच मोरये लागीं, कित्याक ती आसा आमच्या बरवशाचें किर्ण। ह्या वेळार आनी एक इगर्ज मातेचें व्हडलें सत तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां। केन्ना पवित्र सभा मोरयेक बरवशाचें किर्ण म्हणून घेता, पवित्र सभा उगो बसना, पवित्र सभा आपलो वावरू जारी दवरता, मुखार व्हरता। जावंक पुरो झुजा वेळार वय सजेर वचोन झुजतात मोरयेक आपणाची शरोतीन म्हूण घेवन। पैना वेळार ते पैन करतात मोरयेक आपणाची शरोतीन म्हणून। वय पिढा अनवर येता आसतना जायते वैज, जायते नर्सां, जायतो लोक एकामेकाच्या कुमकेक पावता ही पिढा शिडा पयस करूंक घेवन मोरयेक आपली शरोतीन म्हणून। तर म्हाका आनी तुका ह्या चरित्रेंत हांव हसून हाड हेंसलीस हांव, वय म्हजें आनी तुजें वावर आमी चालू दवरूंक जाय। पवित्र सभेच्या मिसावांत पवित्र सभेचो भावार्थ आनी बरवसो वाडोवंक क्रिस्ताच्याच मोगान बरोवन मोरये भाशेन आमी आमचें जिवीत त्याच इगर्ज मातेच्या पवित्र सभेच्या मिसावांक आमी बेठोवंक जाय। तेन्ना मात्र मोरी आमच्या आदाराक येतली म्हणल्यार बरवसो
आनी हे विघ्नी आमचे थावन पयस करतलो हो आमचो बरो आसो. जावं दी आमचें हें मागणें, जावं दी आमचें हें प्रयत्न. कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे शुभाशय परत तुमकां हांव पाठयतां. देवाची बेसांवां, मरिये मायेची बेसांवां तुमचे समेस्तांचेर आसूं. आमेन. अर्गा मागणें. ए भगवंती मरिये, कार्मेल राणये, आमची आवय तूं जावन आसता. तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता हांव. वरपातयेन तुजी बेंतीन घाल्ल्या सर्वांक कश्ट अनवरांतलें, वायट विघ्नांतलें तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय तशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासता. हे घडये आमी तुजें तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोवंक प्रयत्न करतले हांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुज्या आनी तुजे हातीं आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. देणे देवाचे मंदिर मनशा भूताचे सुंदर दोन सुल्याचे पलगण आत्म्याचे नवाल तुहे सृष्टीचे भंडार भरपूर कृपेचे अंतकारांत आसच्या पातक्याम तूं नेकेत फांत्याचे माय तुजो उपकार बावडता नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव माय तुजो उपकार बावडता नाव तुझे संसार गाजयता मागून धाड माये मागता सर्गींचे बेसांव.